अब्दुलाचे पोरसू ह्या धड्याच्या पहिल्या भागात आम्ही पळयले की अब्दुल जेन्ना पोरसांत काम करतालो तेन्ना ताका वनस्पतीचे प्रकार आणि वनस्पतीचे खंयचे खंयचे भाग आमी भाज्यो म्हूण खातात ते समजले. तर आयज आमी ह्या धड्याचो फुडलो भाग शिकुया. अब्दुल जेन्ना पोरसांतल्यान मुळो घेवन घरा गेलो तेन्ना ताच्या बापायन ताका सांगले की झाडां सुकतालीं म्हूण झाडांक उदक घालपाक जाय आशिल्लें. पूण आतां पावस पडिल्ल्यान आमकां झाडांक उदक घालपाची गरज ना. आमी आतां लुडो खेळया. तर भुरग्यांनो, झाडाक उदक घालतकच झाडाची सुकपी पानां परत ताजी जातात? हय, बरोबर. तर कित्याक लागून जातात? कारण झाडाची मुळां उदक ओडून घेतात आणि मुळांनी ओडून घेतिल्लें उदक हेर भागांक पावोवपाचें काम खोड करता. तशेंच झाडाच्या पानांक ज्यो शिरो आसतात त्यो पानाच्या सगळ्या भागांक उदक पावयतात. ताका लागून झाडाची सुकपी पानां परत ताजी जातात. पूण आमच्या सरभोंवतणी आशिल्ल्या सगळ्या झाडांक आमी उदक घालतात? ना, सगळ्या झाडांक आमी उदक घालनात. ह्या झाडांची मुळां जमनीत रिगून आशिल्लें उदक ओडून घेतात. ताका लागून तांकां उदक घालपाची गरज पडना. भुरग्यांनो, तुमकां जशें तुमच्या शाळेच्या सरभोंवतणी वेगळी वेगळी वनस्पत दिश्टी पडटा तशेंच अब्दुल जेन्ना शाळेंत गेल्लो तेन्ना ताणें शाळेच्या वण्टीच्या फटींतल्यान भायर आयिल्ली एक वनस्पत पळयली. ताका अजाप जालें. तो विचार करपाक लागलो, ही वनस्पत खंयची? ह्या वनस्पतीची मुळां कितली खोल गेल्यात काय? तशेंच ही वनस्पत वण्टीचेर आशिल्ल्यान ह्या वनस्पतीच्या मुळांक खंयच्यान उदक मेळटा काय? ही वनस्पत कितली व्हड जातली आनी व्हड जातकच वण्टीचें कितें जातलें? तर अब्दुलान जी शाळेच्या वण्टीचेर वनस्पत पळयल्ली ती आशिल्ली पिंपळाची वनस्पत. ह्या वण्टीचेर आशिल्ल्या वनस्पतीक उदक वण्टी भितर आशिल्ल्या ओलसाणीन मेळटा. ही वनस्पत व्हड जाता आनी ती वेळार काडली ना जाल्यार वण्टीक चीर पडून म्हणत मोडपाक शकता. अशा तरेच्यो वण्टीच्या फटींतल्यान वाडपी जायत्यो वनस्पती आमकां आमच्या सरभोंवतणी दिश्टी पडटात. तशेंच अब्दुलान रस्त्याच्या कुशीक पडिल्लें व्हड झाड पळयलें. ताका आपल्या आंगणांतल्या लिंबाच्या झाडाची याद जाली. ताणें रस्त्याच्या कुशीक पडिल्ल्या झाडाची तुटिल्ली मुळां पळयली. तो चिंतपाक लागलो, येदें व्हडलें झाड कोणे तरी हुमटायलें काय तें आपूण जावन पडलें? ह्या झाडाची पिराय कितली आसतली काय? भुरग्यांनो, तुमकां कितें दिसता? हें झाड कित्याक लागून पडलें? हय, तर हें झाड कोणें हुमटावं ना, तर तें नेटान आयिल्ल्या वाऱ्याक लागून पडलें. झाडाची पिराय चड जाल्ल्यान वा झाडाच्या मुळांत माती कमी जाल्ल्यान झाडाची मुळां अशक्त जातात आनी तेन्ना ती नेटान वारें येतकच हुमटून पडटात.
तर अशा तरेन अब्दुलान वेगळ्या तरेची वनस्पत पळयली. तर भुरग्यांनो, तुमच्या सरभोवतणी तुम्ही बी वेगळी वनस्पत पळयलीच आसतली. तर म्हाका सांगात, हे झाड कसले? तुम्ही केन्ना ह्या झाडाचेर झोपाळे घेतल्यात? तर तुम्ही झोपाळे घेतल्यात त्यो खांद्यो वा मुळां? हय, तर हे वडाचे झाड आणि आम्ही झोपाळे घेतात ती ताची मुळां. ही मुळां जमनी मेरेन पावसर खांद्यो वाडत रावतात. ही मुळां म्हळ्यार खांबे कशे, ती झाडाक घटमूट तेंको दितात. ह्या झाडाकूय हेर रुखां भशेन जमनी पोंदां मुळां असतात. जशें आमकां आमच्या सरभोवतणी वेगळी वनस्पत पळोवपाक मेळटा, तशेंच ऑस्ट्रेलियेक डेझर्ट ओक हें झाड पळोवपाक मेळटा. हें झाड खूब उंच वाडटा आनी ताका सामकी थोडी पानां येतात. पूण ह्या झाडाची मुळां खूब खोल गेल्ली असतात. ही मुळां जमनीत उदक मेळसर खोल वतात. मुळांनी ओडून घेतिल्लें उदक ह्या झाडाच्या खोडांत सांठयल्लें आसता. थंय रावतात त्या लोकांक खबर आशिल्ल्यान पयलीं जेन्ना रेंवटांत उदक नासतालें, तेन्ना ते लोक ह्या झाडाच्या खोडांत बारीक पायप घालून हें उदक पिताले. तर अशा तरेन वेगळी झाडां ही आमकां वेगळ्या कारणाक लागून उपेगी पडटात. पूण आमच्या गरजे खातीर आमी झाडां मारतात. झाडां मारपाच्या आड कायदो आसा. झाडां मारचे पयलीं आमी सरकारी कार्यालयांतल्यान लेखी परवानगी घेवपाची गरज आसता. तर आयज आमी झाडाच्या वेगळ्या भागाक उदक कशें पावता, आमच्या सरभोवतणच्या वेगळ्या झाडांक उदक खंयच्यान मेळटा, झाडां हुमटून कित्याक पडटात, तशेंच वडाच्या झाडा विशीं आनी ऑस्ट्रेलियन जावपी डेझर्ट ओक झाडा विशीं शिकली. आनी शेवटाक झाडां मारपाच्या आड आशिल्ल्या सरकारी कायद्या विशीं जाणून घेतलें.